हे लिमिटेशन कशें गे म्हळ्यार थोडे वस्तू तूं करूंक शकता थोडे तूं करूंक शकनाय त्या दळा चिंचे न्हय म्हाका हेय करूंक जाय जाल्यार तेंय करूंक जाय जाल्यार म्हाका तें दी जाल्यार म्हाका हें दी जाल्यार थोडे फावटी थोडे मनीस हायली इंटेलेक्च्युअल म्हणटात हायली इंटेलेक्च्युअल वय पूण ताका प्रॅक्टिकल नॉलेज ना तर ताणें करूंक जाय तें उणें जाता इंटेलेक्च्युअल वायज दे आर वेरी गूड थोडे डिसिजन तर हायली इंटेलेक्च्युअल म्हणल्या क्षण ताणें काणकोणचें हर एक डिसिजन सक्सेसफूल म्हूण सांगूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ताचें तें हायली इंटेलेक्च्युअलिजम थोडे फावटी ताच्या फायद्याक ताका येना आनी अशें आसता आमी आमचें उणेंपण ओपून घेवंक जाय वय Praise the Lord, hallelujah. This morning we are here. ह्या सकाळच्या वेळा आमी सांगता आसां आनी तुमकां सर्वांकी बोवा परबाचो सकाळ हांव मागता परत ह्या पास्कांच्या काळार आमी मेळचे आनी पास्काचो काळ व्हरता संतोशाचो काळ जाय त्या राखून रावल्लो काळ सोंसणीकायेन अर्येकी सोंसून व्हरचो काळ जावन आसलो कित्याक आमच्या जिवनांत आमच्या परिमितींत खंयचेय फरिकात सोंसून व्हरची सकत आमी आसा केली जाल्यार ते वर्ती सोंसणीकाय आमी भोगूंक शकतले आनी त्या देखून आमच्या थंय जायतो संतोश उब जातालो कित्याक आमी हेरांक पळयत आसतना म्हणटा हांचे पर्सनालिटी बरी आसा हांचे सगळी समृद्ध तरान आसात दे आर टोटली ए वेरी वेरी इंटग्रेटेड पर्सन म्हणटा आमी म्हळ्यार सगळे बरेपणान ते आसात म्हणून आनी तांकां पळयत आसतना आमकां खुशी भोगता थोडे थोड्या मोसोर भोगता तें कांय करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार हेरांचें बरेंपण पळोवन वर्णूंक आनी ते वर्ते तरान संतोशान बरोवंक कश्ट आसात थोड्यांक पूण चड आनी चड मापान हेरांचें बरेंपण पळयत आसतना आमी तातूंत उल्हासूंक पावो जाय आनी त्या बरें आमचे थंय आसली सर देणी आमी उर्जीत करूंक आमचें जिवन बऱ्या तरान उंचल्या मट्टाक व्हरोंक पावो जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 इतली परिगती आसतली सिसांची झीज जेवच्या मरणा उपरांत भियेल्ले कांबोन आसले भितर बिजुडे जावन आसले आनी तांचे थंय ती सुडसुडाय नासली कित्याक म्हळ्यार ताणें चिंतलें जेजू मरण पावला आनी आमकां कोणूच ना पूण तांची बिजुडाय सोण काण उडोवंक आनी तांचे थंय आसले ते उणेपण ह्या काण उडोवचे खातीर जेजू तांकां परत परत मेळटा आनी परत परत मेळटा आसतना तांकां एक फावटी तो विचारता कित्याक तुमचे थंय आसलो उणो बावड कित्याक तुमी पातयेनात आनी हाचो अर्थ जावन आसा जेजू इतलो सोंसणीक तरान आपल्या सिसांक वळखून घेता आनी तांकां सण सोडिना परत परत तांकां मेळटा दिश्टी पडटा खंय गेल्ले थंय तो मेळटा पळया तो तोमास दुबाव उचारता आसतना तोमास आसल्या जाग्यार लागीं वचोन तो ताका मेळटा आनी म्हणटा हाड तुजे पोटां आनी घाल म्हज्या गायांनी रिकेती म्हज्या त्या हाडांनी आनी त्या वेळार तोमासान म्हणलें उतरां म्हज्या देवा म्हज्या सम्या आनी कित्याक त्या प्रमाणे जेजू त्या वेळार म्हणटा तूं पळोवन सतमनता ती पळय नासतना सतमनता ती कितली भागी आनी हाचो अर्थ जायत्यो सोंसणीकाय विशयांत जेजू उलयता आज आमी पळयलें जाल्यार मोगाचें न्हू द इम्पॉर्टन्स ऑफ बिंग पेशन्स वीथ आवर सेल्स म्हळ्यार आमच्या लागीं आमच्या वयरच आमी सोंसणीकायेन जियोंक जाय आनी असलें जिवन आमी जियेत आसतना आमी अपुरबाय तरान समृद्ध तरान इंटग्रेटेड पर्सनालिटी जावंक आमकां देव आदार दिता आनी हे सोंसणीकाय म्हणल्यार व्हरतो गूण भोव अपुरबायेचो जावन आसा त्या खातीर थोडे फावटी आमी म्हणटा तिरासाणी म्हणटा तिरासान सांबाळा म्हूण आमी जायत्या जाणांक म्हणटा त्या देखून सोंसणीकाय म्हळ्यार खंयच्याय परिगत सोंसून व्हरची एक सकत खंयचीय ती जावन दी आमी सोंसून व्हरता म्हणल्यार एक आमचे थंय उद्देश आनी तसलो उद्देश जारी करूंक आमी मुखार आज आमी पळयलें जाल्यार मादार तेरेजाच्या जिवनांत आमी पळयता कितल्या अपुरबाय तरान सोंसणीकायेची ती कोणी कितेंय करूं दी कोणाक कितें कांयच रागान पेटोवन तांकां जोर करिनातली ताचे बदला बारीच एक सोंसणीकाय तिचे थंय आसली आनी असली सोंसणीकाय तिचे थंय आसतना आयिल्ल्या
लाकडांक तिच्या लागी एक येवकार आसलो तिच्या जिवनांत ती तांकां स्वागत दिताली आनी ते म्हणटाली येया येया खंयच्याय थंय तिका थंय गेले हांगा गेले ते म्हण कांय नातलें त्या खातीर तिच्या आश्रमां जाय ती ओपन दवरिल्लीं तिणें सान फ्रांसीस आसिसी ह्याच प्रमाणे आपले सगळे कोवेंतां ओपन दवरतालो कित्याक येवं दी लोक येवं दी देवाक सांगत सिंधे येवं दी देवाक लागीं सरोन दी आनी मदर तेरेसा पळयत आसतना तिचे ते अपुरबायचे सेगूण पळयत आसतना आमकांय बगलां जावंक पुरो हांवें एक मदर तेरेसा जाल्लें जाल्यार बरें आसलें म्हाकाय असली सेवा करूंक एक देवान तालें दिलें जाल्यार बरें आसलें मदर तेरेसाच जावं न्हू आनी एक मदर तेरेसा बरें जावन तुवें सेवा दिवचें म्हण कांय गरज ना तसलें मेळ्ळें जाल्यार भारी बरें बरें न्ही म्हण हांव कित्याक म्हळ्यार जायते तसले बऱ्या गुणाची शेगुणाची एक धार्मीक भयण आमकां मेळटा ती व्हरती सांतीण जाल्या आनी तिच्या जिवनांत तिका कितेंय जावं दी ती बारी आपुरबाय तरान सोंसणीकायेन जियेताली कोणेंय तिका कितेंय म्हळ्यारय तिणें एक जबाब पाटी तिका तांकां दिल्ली ना तिची उतरांत मोळायची जावंक पुरो कडक कितें आसली पुरा सोंसून व्हरनो कितेंय सूख आसल्यार सोंसून व्हरचें म्हण कांय गरज ना तें आमचे जिवनांत आमी नितिगती झुजोंक आसा ती झुजताली न्याय वदक वचून दिवच्याक ती पेसाडटाली आनी तिची हक्कां लोकांची हक्कां त्या खातीर ती झूज मांडटली पूण बऱ्या तरान ती झूज मांडटली मोगाचें न्हू आमच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार तेच मदर तेरेसाची एक मुखामळ आमी जिवंक साध्य जाता तिचें जिवन तिच्या थंय आसलें तें शेगूण तिच्या थंय आसलें तें एक इंटग्रेटेड पर्सनालिटी आमी आसा केली जाल्यार आमकांय त्या परेन जिवंक साध्य जाता त्या देखून रशियाचो लेनीन म्हणटा सान फ्रांसीस आसिसी तसले 10 जाण म्हाका मेळ्ळे जाल्यार सगळे रशियाचें रूप हांव बदली करून दिता एक कम्युनिस्ट राष्ट्र सान फ्रांसीस आसिसी विशयांत चिंता तर तुमी चिंता हाका कारण कितें हाका कारण इतलेंच सान फ्रांसीस आसिसीची ती मोवाळाय सान फ्रांसीस आसिसीचे ते सोंसणीकाय सान फ्रांसीस आसिसीचें तें सरळपण सान फ्रांसीस आसिसीचें तें आध्यात्मीकपण हें सगळें पळयत आसतना सान फ्रांसीस आसिसी बरी 10 जाण मेळ्ळे जाल्यार पुरो तस जाल्यार मिसांवाचें काम करचें देवाक समजल्लें ताचें मिसांव बऱ्या तरान मुखार सून वचो सान फ्रांसीस आसीस आनी ताच्या बरी आशिल्ले आनी थोडे जाण मेळ्ळे जाल्यार आज संवसार कितलो बरो आसतो आसलो म्हणटा तो आनी एक सेंट फ्रांसीस आसीस इतलें करूंक शकलो तर तशेंच आमी आमच्या जिवनांत इल्लें इल्लें बरें करता आसतना कितलें बरें जावंक आसा त्या खातीर आमी आमचेंतल्याक सोंसणीकाय दवरूंक शिकत जाय कितेंय जालें म्हूण आमी उडोवन पडचें न्ही सडन म्हाका राग येता परकली चली मेळ्ळी आनी म्हणा लागली आय एम व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन आय एम व्हेरी ओपन मायंडेड पर्सन व्हेरी गूड म्हळ्यार व्हेरी गूड नीड टू बी पूण तुजें स्ट्रेट फॉरवर्ड उरिल्ल्यांक तांचे काळीज बेसां करूंक न्ही उरिल्ल्यांची मनां दुखोवंक न्ही तुजें स्ट्रेट फॉरवर्ड आसूं दी ओपननेस आसूं दी तुजे ते बरे गूण दवरून घे पूण रफ टोन कर न्ही आमी सोंसणीकाय नासतना मेळिल्ल्या बरी आमकां तोंडाक आयिल्ल्या बरी सांगोंक न्ही ओपन हार्टेड पर्सन म्हळ्यार एक्सेप्ट एवरीथींग आनी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन म्हळ्यार मतींत कांय हेरां विशयांत नाका जाल्यार वायट दवरचें दुबाव दवरचें तें कांय दवरनासतना बऱ्या तरान आमचें जिवीत हेरांच्या मुखार समर्पीत जिवन करून आमी घेवचें अशें जाल्यार बरेंपण आमकां देव दिता आसतना सोंसणीकाय भोव गरजेची आनी ह्या सोंसणीकायेंत आमी कितलें संपूर्ण तरान आमचें जिवन मुखारसून व्हरूंक जाता सोबाय करूंक जाता तें भोव गरजेचें कॅथरीन ऑफ सियेना म्हणटा वेन यू आर पेशंट यू हॅव वन द एंटायर बॅटल तुजें झूज तो सोंसणीकायेंत संपूर्ण येदोळ जिखोन जालाय झूज मांडून जावंक पुरो पूण झूज मांडच्या पयलेंत तूं जिखोन जालाय कित्याक सोंसणीक मनशाक तुवें कितलेंय कोणेंय कितेंय केलें जाल्यार त्या मनशाक हांव वायट भायर येना ताच्या बदलाक भोव अपुरबायेची जाणवाय विजडम म्हणटा ती भायर येता आनी त्या देखून आमी
आमच्या जिवनांत सोंसणीक जाय जाय, सोंसून व्हरत जाय. जायते बटी खंयच्योय पारिगती सोंसून व्हरची सकत आमच्या थंय आमी रुतां करी जाय. आनी त्या खातीर आमी म्हणटा सोंसणीकाय, द पेशन्स इज द इम्पॉर्टंट वर्च्यू that we need to have patience with ourselves. म्हजे वयर तर म्हाका एक सोंसणीकाय आसा जाय. ना तर कितें जाता, हांव हेरांक सोंसणीकाय दाखोवं पुरो, म्हजे वयर ती सोंसणीकाय ना तर म्हजेच भितर एका तरेचे द्वंद्व झूज सुरू जाता. म्हजे थंय ती सोंसणीकाय आसा, ती ऑटोमॅटिकली हेरांत हांव वांटून घेवंक, हेरांच्या सांगाता जियेत आसतना ती उपयोग करूंक हांव सांगता. तर आयच्या दिसा आमी पळयलें जाल्यार फ्रांसीस डी सेल्स MSFS मेळाचो घडणार म्हणटा, सोंसणीकाय जाल्यार ही एक वर्च्यू आमचे थंय आसा तर आमी खंयच्याय झुजाक भिवची गरज ना म्हणटा तो. कसलेय कोणीय झूज मांडूं दी, कसले विदोळी तुजे थंय येवं दी, कसले तेंतेसांव तुजे थंय येवं दी, आनी तसले सोंसणीकायेन तुजें जिवन मुखारसून व्हरसी तर आपूण बाय तरान देव तुज्या सांगाता आसा म्हणल्यार भोगप तुका येतालें. कित्याक आमचो देव सोंसणीक, आमचो देव दयाळ, आमचो देव मोवाळ म्हूण आमी जायते फावटी सांगता. ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार देव सोंसणीक जावन आसा. तर आयच्या दिसा आमी पळया 7 स्टेप्स, द 7 स्टेप्स टू बी पेशन्स विथ युअर सेल्फ. आनी कोणा वयर सकडी आमी कशें आमचें जिवन मांडून हाडी जाय म्हणून आमकां हे 7 मेटां दाखोवन दितात. पयलें मेट जावन आसा बी पेशंट विथ युअर सेल्फ. तुजे थंय तूं सोंसणीक जा. जावंक बरो थोडे फावटी काय आमी सू करता आसतना आमकां इरिटेट जाता, कित्याक हांव असो करता काय, कित्याक म्हजें जिवन आसा काय. ना, तुजे थंयच तुवें तुकाच एक्सेप्ट करून घेवंक आसा. हांवें म्हाकाच एक्सेप्ट करून घेवंक आसा. जावंक बरो म्हजें थंय थोडें उणेंपण आसता, जावंक बरो म्हजें थंय थोडें बरेंपण आसता. तें सगळें पार्ट ऑफ लायफ. इट इज पार्ट ऑफ लायफ. आनी आमी मुखारसून वता आसतना आमच्या जिवितांत सोंसणीकाय आमी बगली जाल्यार आनी आमकां आमी समजून घेतलें जाल्यार टू हॅव अंडरस्टँडींग. त्या देखून गांधीजी म्हणटा सेल्फ रियलायझेशन इज द ग्रेटेस्ट रियलायझेशन. दॅट इज एनलायटनमेंट. एनलायटनमेंटाक तुवें भायर वचचें म्हणना. बुद्धाय तेन्ना आमकां सांगता. आनी जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, तुज्या वर्त्या जिवितांत तुका दिल्लें तें बरेंपण देवान तें मानून घे, वळणून घे. आनी त्या खातीर तूं तुज्या वयरच तुवें सोंसणीकाय भोगूंक शिकत जाय. आनी असली सोंसणीकाय भोगता आसतना देव आमच्या सांगाता सदांच आसा, सदांच आसतलो म्हणल्यार भोगप वर्त्या तरान आमकां भोगूंक मेळटा. सो बी पेशन्स विथ युअर सेल्फ. खंयच्याय परिस्थिती आसूं दी, खंयच्याय सर्कमस्टन्स आसूं दी, जावंक बरो थोडे तुजे पेशंट टेस्ट करतात, भिवची गरज ना. येस, एका जाग्याक तुका वचोंक आसा, त्या जाग्यार हांव वचचें परवानगी दिवं ना, भियेनाका. रायट, देवाक तें जाय आसल्यार देव करतालो, देवाक तें नाका जाल्यार आमी कित्याक वद्दाडीत जाय, आमी कित्याक त्या विशयांत मतीन दवरून बसत जाय. आसा, ताका जायते उपाय आसात. आनी अशें आसतना मगाचें न्हू आमच्या जिवनांत सोंसणीकाय भोव गरजेची जावन आसा. दुसरें आमी पळयलें जाल्यार द सेकंड स्टेप, दुसरें मेट जावन आसा गॉड इज पेशन्स विथ यू. देव सगळ्या मनशाकुळा वयर कितलो एक दयाळ जावन आसा. सगळ्या मनशाकुळ इस्रायल प्रजा उपराटली जाल्यार देव तांच्या वयर रागार जावना. सगळे इस्रायल प्रजा उपराटता आसतना जोना म्हणटा तो तांकां शिक्षा दिवं न्हय, तो शिक्षा दिवचो देव न्ही, तुका कळीत ना म्हूण तो रागार जाता. त्या वेळार तो देव जोनाक विचारता, तुका कोणें ती परवानगी दिली, कित्याक तूं तांचे रागार आसाय. तांकां बरें आनी वायटाचें कांयच कळीत नातले उपरांत हांवें कशें तांकां शिक्षा दिवंक जाता. पळय, हांवें कशें तांकां शिक्षा दिवंक जाता. ना, तांकां शिक्षा दिवंक हांव तयार ना म्हणटा तो. थंच जाली परिस्थिती सोम्या जेजून आपल्या सिसा मुखार उसारली जावन आसा. कित्याक हरएक लागीं ताणें सोंसून व्हेल्लें जावन आसा. आनी जेजू इतले जाण ताच्या बोरे आसले, ताच्या विरोधूत आसले जाल्यार तांकां सगळ्यांक सोंसून व्हरना गे. आमकां तो सोंसून व्हरना गे, हरएक लागीं सोंसून व्हरता. इतले पातकां ह्या संवसारांत जावन आसात तरी
देव सोंसणीकायेन राखोन आसा. पाटी ये म्हज्या लागीं ये म्हूण तो आपोवन आसा. त्या देखून आमी म्हणटा जेजू म्हाका आपयता गोपांताच्या लिपयता. पळया जेजू 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 तोच जेजू तो आमकां सदांच आपोवचो, आमकां सदांच राखचो, आमकां सदांच सांबाळचो. तर आमी कितलेय सुखी केल्यारय तो आमचेर सोंसणीकायेन राखोन आसा. ही म्हजी भुरगीं केन्ना पाटी येतालीं आनी पाटी येता आसतना तो कितलो संतोसता. तर मगाचे न्हू देव सोंसणीक, देव दयाळ, देव काकुळतीचो, देव मोवाळायचो. तेचें म्हणणं आमी देवा विरोध वचोंक तो आमकां सांगना, लागीं सरोंक आमकां तो आपयता. देवाक लागीं सरा म्हणटा, देवाक लागीं सरा. जो हांव बोवा परबायतारा म्हणटा रिक्लायनींग एट द बोझम ऑफ द मास्टर. म्हळ्यार त्या जेजूच्या उचक्यार बशिल्ल्या बरी. आपले केसे एक मोगाचो आवयचो पूत आपली तकली त्या आवयच्या पेंगटार आनी त्या अर्द्या पोटार दवरन आसा. बुजा म्हणटा आमी ताका, काळजाक लागशिल्लें. तशें आमी जेजूच्या काळजाक लागशिल्लीं जावच्याक तो आमकां आपणे दिता. त्या खातीर ताची सोंसणीकाय इतली जावन आसा. सिराकाच्या ग्रंथांत 5व्या अध्यायांत एकदम 7व्या वळींत तुमी पळयशे जाल्यार कळीत जाता देव सोंसणीक, देव सोंसणीक. ताचे थंय क्रोधय आसा, ताचे थंय दाळ आनी मोवाळाय आसा. कितल्या परबायतारान सांगलां पळया 5वो अध्याय 1-7वी वळ. तातूंत आमकां तो सांगता कित्याक सरस्पर भोव सोंसणीक बोगसाणें मेळटलें म्हण पात येवन पातका वयर पातक करिनाका. ताची काकूत व्हड आनी सगळीं म्हजी पातकां तो बक्षीत अशें म्हण. कित्याक काकूत आनी क्रोध दोनीय ताचे कडेन आसा, दोनीय आसा. तो पातकांचेर तुजो राग पेटता. सरस परतून येवंक गळाय करिनाका. आज फाल्यां म्हण तुजी परतणी पाटी घालिनाका. कित्याक हांवचे सरस राग पेटतलें, कस्तीच्या दिसा तुजें सत्यानाश जातलें. त्या खातीर ताच्या सोंसणीकायक टेस्ट करूंक वचनाका. कितलें बरें जाता, कितें बरें जाता. आज ह्या संवसारांत नास्तीकपण वाडोवन आसा मोगाचें. जायते आज आमचें राष्ट्र देवाचेर वंदन आसलें. क्रिस्तांव समर्थ इतले परबायतारान मुखार सोन वचून आसली. आज थोडे कडेन नास्तीकपण पर्संटेज देवाक पातयेवच्या जागी चड जावन गेला. आमी पळयलें जाल्यार कोरियांत आनी सकडी जायते नास्तीकपण उपसालां. आनी हें नास्तीकपण एका तरेचें आनलेंपण म्हणयात. कित्याक म्हळ्यार थंय जायते ड्रायनेस, सुखीदाट. कित्याक देवाची जर खंय देवा ना, देवाचे जरीची जर थंय उदक आसना, त्या देखून थंय सुखीदाट पडटा आनी बरेंपण थंय दिसूंक येना. थोड्या तेंपाचें आनी उपरांत तांकां कळीत जातालें. खंडी जावन एक दीस तांच्या जिवनांत ड्रायनेस बगता. तर गॉड इज पेशंट विथ अस, गॉड इज पेशंट विथ मी. म्हजे थंय तो सोंसणीक जावन आसा, तुजे थंय तो सोंसणीक जावन आसा, हर एका थंय तो सोंसणीक जावन आसा. त्या देखून आमी म्हणटा, एक गायता पळय, मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू आमकां आपयतसा, आमकां आपयतसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. तिसरें आमी पळयलें जाल्यार आमचे लिमिटेशन्स म्हळ्यार उणेपण आमी ओपून घेवचें. अतिशय मेट आमचें उणेपण आमी ओपून घेवचें. हें आमकां उपकारा पडटा आमचे थंय सोंसणीक जावंक. कित्याक थोडे फुडें आमी चिंताव आमी तें अचीव करचें, हें अचीव करचें. ना, आमकां एक लिमिटेशन आसा. हर एका मनशाक ताचें तो म्हळ्यार एक लिमिटेशन आसा. हें लिमिटेशन कशें गे म्हळ्यार थोडे वस्तू तूं करूंक शकता, थोडे तूं करूंक शकनाय. ते दाळा चिंतचें न्हय म्हाका हेंय करूंक जाय जाल्यार तेंय करूंक जाय जाल्यार म्हाका तें दी जाल्यार म्हाका हें दी जाल्यार. थोडे फावटी थोडे मनीस हायली इंटेलॅक्च्युअल म्हणटात. हायली इंटेलॅक्च्युअल वय, पूण ताका प्रॅक्टिकल नॉलेज ना तर ताणें करूंक जाय तें उणें जाता.
इंटलेक्चुअल वायज दे आर वेरी गुड. थोडी डिसिजन तर हायली इंटलेक्चुअल म्हणल्या क्षण ताणें काणकोणचें हर एक डिसिजन सक्सेसफूल म्हणून सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार ताचें तें हायली इंटलेक्चुअलिजम थोडे फटी ताच्या फायद्याक ताका येना. आनी अशें आसता आमी आमचें उणेपण ओपून घेवंक जाय. वय देव सर्वस्व, देवा थंय सगळें आसा, म्हजें थंय ना. हांवें देवा थंय एक जालें जाल्यार त्या खातीर जो हांव सवांजल 15व्या अध्यायांत आमकां तो अपुर्वायतरान सांगता, तुमी म्हजे थंय एक जावन रावल्यात तर यथेश्ट फळ दिवंक शकतल्यात. त्या देखून देवा थंय एक जावन रावचें आमचें लिमिटेशन तें भरती कर दिवचो जावन आसा तो स्वामी. आनी त्या स्वाम्यान भरती केल्या शिवाय आमचे थंय कांय आसूंक साध्य ना. आनी तो भरती करता आसतना तो यथेश्ट वर्थ त्या मापान तो भरती करता. त्या देखून आमच्या थंय तें उणें आसा, म्हणजे हें टॅलंट ना, ताका तें आसा म्हूण आमी बोट चकचें न्हय. आमचें लिमिटेशन आमी ओपन घेवचें. वय म्हजी शाती इतली, म्हजी कॅपॅसिटी इतली, ह्या कॅपॅसिटी प्रमाणे हांव काम करतां. देव ताका आशिर्वाद दिवं दी. त्या देखून आमी आमचे स्टेप्स काणयले जाल्यार आमचे मेटा आमी मुखार वेली जाल्यार देव आमकां वर्थ तरान आदार दितालो. आनी हें आमी समजून घेवंक जाय. चवथें मेट जावन आसा, देव तुजे तावन सर्तीक आशेना. सर्तीक तुजे तावन मेळा जाय म्हण देव कांय आशेना. त्या देखून हांवें देवाक इतलें करूं जाय तितलें करूं जाय म्हण कांय ना. जॉन मिल्टन म्हणलो कवी 50 वर्सांनी ताची दिश्ट गेली. आनी दिश्ट गेले जाल्यार तो म्हणटा, दिश्ट आसतना हांव कितलें कडेन बरयतालो, कितलें कडेन वळणयतालो. आतां ही दिश्ट गेली आनी हांव कितें वळणोवंक शकतालो. ह्या वेळार ताका एक उडासाक येता, द पॅरेबल ऑफ द विनेयार्ड. त्या दाक्षा मळ्याक धनी कामागारांक आपयता. पयल्या आयिल्ल्या कामागारांक तो एक दिसकूल 1 दिनार म्हणून निश्चय करता. उपरांत आयिल्ल्या कामागारांक कडेक 1 घंटेच्या पयलीं आयिल्ल्या कामागारांक तो येया म्हज्या त्या दाका मळ्यान काम करा म्हूण आपयता. आनी सांबाळ दिता आसतना कोण तो 11 आयला ताका तो 1 दिनार दिवन धाडटा. आनी पयलें कोण आयला एक लगभग 7 घंटे कोणें काम केलां ताकाय तो 1 दिनार दिता. आनी ह्या वेळार ते पुरपरतात आनी म्हणटात, ताका तुवें 1 दिनार दिला, तूं म्हाका कित्याक 1 दिनार दिताय, हांवें चड काम केलां न्ही. ते दळा धनी कितें म्हणटा, तुका तें कितें न मियारलां तें हांवें दिलां. तुजे जावन काय हांवें चड तें कांय एक्सपेक्ट करूं ना. तुका हांव न मियारो न्हू, तुका हांवें म्हज्या दाका मळ्यान घाल्लें, तुवें कितें काम केलां त्या प्रकारा हांव तुवें निश्चय केल्ल्या बरें दिता. ह्या मनशान कितें केलां, 11चे कडेन आयला, काम ताणें केलां, घंटे उणें जावंक बरो, काम इल्लें उणें जावंक बरो, पूण म्हज्या वर्त्या दादोसकायेंत म्हज्या उदारपणान तें कितें दिलां तें हांवें ताचे जावन कांयच एक्सपेक्ट करूं ना. थंय बसून आसचें येवं दी, थोडें काम करून दी म्हूण हांवें ताका आपयल्लें. आनी त्या देखून जॉन मिल्टन म्हणटा, गॉड डज नॉट एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम अस. तुका कितें दिलां तांतू. आतां हांव ब्लायंड जालां, त्या देखून देव म्हाका पयलें इतलेंच दी म्हूण विचारना. तुज्या कॅपॅसिटीन कितलें आसा तितलें तूं वावर आनी दी. आनी त्या देखून हो कवी म्हणटा, देवाक आमी कशें आसा म्हूण सगळें कळीत आसा. आमचें जावन कितें येवंक आसा तें ताका कळीत आसा. त्या देखून आमी तकली धाडायचें म्हण कांय गरज ना म्हणटा तो. आमकां देव कितें आमचें जावन आशेता तितलें मात्र आमकां दिवंक शकता आमी. आनी तें दिवंक आमी मुखार येत जाय, वगेत बसचें न्हय. मुखार येत जाय. हांव ब्लायंड जालां, हांव कुड्डो जालां जाल्यार वगेत म्हजें कुड्डेपण दुरचोन बसचें न्हय. म्हज्या कुड्डेपणान ती म्हाका कितलें करूंक जाता तितलें हांवें करीचें म्हणटा जॉन मिल्टन. 5वें मेट जावन आसा, चेरीश द गिफ्ट ऑफ अदर्स. हेरांय जायतें टॅलंट आसात, हेरां वयर वतात, वरें बरें काम करतात. ते दळा आमी तांच्या विरोध उलोवचें न्हय, तांचें कितें कुलपां करचें न्हय, तांचे विरोध मसोर करचो न्हय. हेरां बरीं जावं दी. जायते जाणां आमकां आसा, तो म्हजे देखून बरो जालो, हें म्हजे देखून बरें जावं दी. ती एक कॅपॅसिटी. तशें जाल्यार पुरांक टॅलंटान हांव कोणाक म्हणलें आसा ते आमच्या नांवान काम करतात. हांवें म्हळें तुज्या नांवान काम करें तें बरें जालें जाल्यार भारी बरें. जेजूच्या नांवान तर पेद्रून आनी हेरां सिसांनी काम केल्लें. आज आमी काम करता जाल्यार कोणाच्या नांवान? जेजूच्याच नांवान. जेच्या नांवान आमी काम करता आसतना तें बऱ्याक पडलें जाल्यार बरेंच आसा न्ही. त्या देखून आमी तो म्हज्या नांवान काम करता, ताका तें मेळटा, हाका हें मेळटा म्हूण हांवें जायते जाणां म्हणचें आसा. हें पुरा आमी नाका जाल्यार राजनांवां करूंक वयचीं.
हेरां बरीं जाता आसतना आमी तांकां आनीकय वयर उखोवन धरून एनकरेज करूंक उत्तेजन दिलें जाल्यार तें जावन आसा तुजें वर्तेपण. आनी हेरांक उत्तेजन दिता आसतना हेरांच्या संतोशान तूं वांटेली जाता आसतना तुजें बरेंपण जाता. देव तुजें उदार काळी पारखून घेता, उदारपण पारखून घेता. त्या देखून जायते फुडें म्हणचे आसा जो कोण स्टिंजी आसा, जो कोण स्वार्थी आसा ताका कांयच मेळना, ताणें भितरल्या भितर कर गोनूच मारप जाय. त्या देखून आमच्या थंय तसलें एक बरें उदारपण आसा. दिवचें एक छाती आमच्या थंय आसतना तें उदारपण आमी दाखयलें जाल्यार एक बरें वर्ड्स, एक इल्लो मोग, एक कोणी कंतीन बेजारां आसा तसल्यांक आपुरबाय तरान आमी लागीं हाडूंक जाता. त्या देखून म्हणटात न्ही चड जावन थोडे फावटी आमी दिल्ले एक अर्दो घंटो टायम फोनार तांचो सगळो जीव उरोंक शकता. आनी असलें बरेंपण आमी हेरांक मागूंक जाय. हेरां थंय बरें जाता आसतना आमी संतोशान उडी मारी जाय, संतोशान उल्हासी जाय. हेरांक बरें जावच्याक देवा कडेन आमी खुरपेन आमची मागणी भेटयता आसतना आमी म्हणटा हेरां खातीर आमी मागया. हेरांक बरें जातना आमकां हांगा काळजाच्या गुंडायतोन कितें मोसोर जाता जाल्यार तें सारकें न्ही. तातूंत तुकाच वायट शिवाय त्या मनशाक वायट न्ही. तुवें मागलाय ताका बरें मेळ्ळां आनीकय मेळोन दी म्हण माग. तें बरेंपण तुकाय बऱ्याक पडटलें. आनी सोवो अंत जावन आसा, सोय मेट जावन आसा. सेलेब्रेट युअर गिफ्ट. तुजें थंय तालेंत आसा, जायतीं तालेंतां देवान दिल्यान, तेणी ताणें दिल्यान. ही तेणी तुका उर्जीत करचे खातीर एकेका जबाबदारीक तुका पायलां. त्या जबाबदारीन बरें काम कर. त्या देखून हांवें म्हणचें आसा तुमकां मेळिल्ली जबाबदारी सोडिनाकात. कोण तो पळयता वो पळयता म्हूण तूं काम करनाका. तुजें काम तूं कर. कोण पळोवनूय पळयनासता रावन. तुजो देव बाब तें आसलो तो तुका पळयता आनी त्या प्रमाणे तुका तो तुज्या कामाक जाय जाली मजुरी दिताच. तुज्या बरेपणाक तो मजुरी दितास, तुज्या बळेपणाक तो मजुरी दितास. त्या देखून कांयच भिवोवची गरज ना. आमी एका मोगान एका मनान एक जावन त्या जेजू लागीं एक जाता आसतना जेजूस आमकां सांबाळटा. आनी आमचें थंय आसलें बरेंपण आमी सांबाळूंक जाय. आमचें बरेंपण आमी खंय सकट उपयोग करूंक जाता थंय सकट उपयोग करूंक जाय. कोणा सकट हेल्प करूंक जाता तांकां हेल्प करूंक जाय. आमच्या जिवनांत आमी ग्रंबल करून बसचें न्ही. थोडे फावटी करतात, तांणी ग्रंबल केलें म्हणून आमी ग्रंबल करचें न्ही. तांणी कितेंय सांगलें म्हणून पाटी तांकां आमी पाटीन जाप दिवचें. टिटपट टॅट न्ही आमचें जिवन. आमचें जिवन मोवाळाचें. कोणी कितेंय करून दी. पेशन्स, सस्टेकाय. आनी दॅट इज पेशन्स इज द ग्रेटेस्ट एन्ड्युरन्स. आनी तसलें बरेंपण आमकां तो दिता. आनी 11 पळयलें बिलीव इन गॉड्स प्लॅन फॉर यू. इतलें आपुरबाय पळया. बिलीव इन गॉड्स प्लॅन फॉर यू. देवाची योजना तुज्या खातीर ताणें दवरल्यात, जायतीं दवरल्यात. आनी ती योजना आपुरबाय तरान मुखार सरच्या. त्या देखून जेरेमियाच्या ग्रंथांत आमकां सांगता गॉड हॅज ए प्लॅन फॉर यू. ही हॅज ए प्लॅन. तुज्या चिंता बरी देवाची चिंता न्ही. देवा लागीं चिंता, देवा लागीं ताची कार्यां तुज्या मारिपाक जारी करता. आनी ती जारी करता आसतना बऱ्याक तो करता शिवाय वायटाक तो करिना. कित्याक बरो देव बरेंत करता. जेवसार वायटूच करता. कित्याक तेजें सैम तें जाल्यार वायट करचें. देवाचें सैम फकत बरें करचें. आनी ही हॅज ए प्लॅन फॉर यू. इन बिलीव इन गॉड्स प्लॅन. देवान कितेंय तें मुखारसून वचोंक दिवना. तें बऱ्याकच पडलें, बरें जालें. आनी अशें आसता थोड्या म्हणचें आसा म्हाका जायतो तें देवान राखलें फादर. तो म्हणा लागलो एक काल अशें उलयतना एकलो वकील म्हणा लागलो दोज हू आर सफरींग आनी तोंडाक कश्ट आसात की तांकां आनी किल्ले चड कश्ट देव दिता. कित्याक म्हळ्यार ही वॉन्ट्स टू चॅक युअर हार्डनेस, हाऊ स्ट्रॉंग यू आर, हाऊ हार्ड यू आर. नॉट बाय मेलो लिटल बीट लॅविश लायफ दॅट इज टेस्टिंग यू. कामार कान तोपता आसतना दुखता, ताचे उपरांत भांगर घालतना सोबीत दिसता. कान तोपिनासतना भांगर घालचें म्हळ्यार तें पडोन वचोंक आसा. त्या देखून तें कान तोपता आसतना दुखल्यार मात्र मागीर तें भांगर तें तूं बऱ्यान उरता, स्टेबल उरता, बरें सोंपता. तशेंच आमच्या जिवनांतय थोडे फावटी कश्ट येता आसतना वळवळ येता आसतना आमकां भोगता खंय त्याक आमी सोंसणीकाय आनी कितें सोंसी जाय. तांकां तितलें बरें आसा, हांकां इतलें बरें आसा, आमकां तें दिवना न्ही. तें नाका. देवाक कळीत आसा कोणाक कितें दी जाय, खंयच्या तरान दी जाय. एकेतर आमी सुखीदार जावंक पुरो, एकेतर आमी सूख करूं ना म्हूण आमकां भोगता. पूण देवाच्या दोळ्यांक कितें दिसता तें आमकां कळीत ना.
त्या देखून आमच्या मनशाचो इमान आमी म्हणटा आमी कांयच करून आमी बऱ्यांत आसा पुरा बरें केलां पूण तुज्या मनशाचो इमान तूं तें पळयता शिवाय तुज्या जिवितांत देव कसो पळयता तें तुवें पळोवंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमी जिवंक जाय. त्या देखून मोगाचें न्हू देवाच्या वर्त्या योच्या वयर आमी होंदोन रावचें जावन आसा. तर आमचे सात स्टेप बी पेशंट विथ युअर सेल्फ, गॉड इज पेशंट विथ यू. आमचे उणेपणा एक्सेप्टिंग आवर ओन लिमिटेशन्स. देव आमचे तावन सडतीक आशेना. ही डज नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम अस. Fifth is cherish the gift of others, whatever the talent they have, whatever the success they are in, cherish those. Sixth one is celebrate your gift, the very gift that God has given to you for various use. Don't bury them and keep, and don't remain as lavish as possible and spend your time without doing anything. Rather do something that God will help you to go further. Last one is believe in God's plan for you. आमच्या जिवितांत हे सगळी सोंसणीकाय भोगूंक सात हंतां ह्या सात मेटां आमी दिल्लीं जावन आसात. ही सात मेटां आमी सोडटा आसतना आमी सुभद्र तरान सोंसणीक जावंक भोगूंक मात न्ही. सोंसणीकायेंत आमचे द वर्च्यू जावच्याक आमची मावल्यां जावच्याक आमी सदांच देवा लागीं कृपा मागया. भोव सोंसणीक आनी दाळसो देव आमकां हर एक लागीं राखून दी, सांबाळून दी, हर एकल्या जिवनांत जायतें बरेंपण हाडून दी आनी ह्या पांचकांच्या काळार पुन्हा जिवनपणाचो प्रकाश हर एकल्याचेर तो पांको दी प्रत्येक तरान. हे देवाचे उतर परगट करच्या विनोद गंगोळे आनी ताच्या टिमाचेर, दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाचेर आनी कोण सक्कडी हे आमची शिकवण पळयतागी आनी त्या शिकवणेद्वारे आपलें जिवन बरें करूंक पेसाडतागी तांकां देव आपल्या आशिर्वादांनी भरून दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.